आज मेरेन आपण फकत दिवचलेचे उदरगतीक वावुरलो, फुडें दिवचलच्या भुरग्या बायलां खातीर वावुरतलो म्हूण आमदार नरेश सावळ बायलांच्या मेळाव्यात उलयलो। बुधवारा ताणें आपले वाडदिसा वेगवेगळ्या प्रकल्पांचे उक्तावण आनी बुनियादी फातर बसयले। नरेश सावळान बायलांचो मेळावोय घेतलो। एका प्रकल्पाचे उक्तावण रद्द करचे पडले। जवळ जर म्हारगाई जर पळयत जाल्यार प्रत्येक भुरग्याक कमीत कमी 10,000 रुपया पगार मेळपाक जाय। म्हणजे सरकाराकडे विनंती आसा किंवा एखाद्या वेळार फुडले सरकार आमचे आयले आणि त्या सरकारान जर हांव आसलो जाल्यार आमचे पयले काम आसतले की यूथ जे आसा जे बेकार यूथ आसा पळय तांकां जॉब दिवपाचो आणि त्या भुरग्यांक प्रत्येकाक 10,000 रुपया पगार कसो मेळटलो तो। दिवचले ताणे बायलांचो मेळावोय घेतलो। मेळाव्याक मोठे संख्येन बायलो आनी बाकीचे कार्यकर्ते आशिल्ले। आणि ताकद निर्माण करपाचें काम नरेश सावळ म्हाका दिसता करता, व्यवस्थित तरेन करता म्हणून हांवें तेजे व्हडल्यो महिला आज हांगा उपस्थित आसा। हांव तुका एकूच सांगूंक सोदता, जो कार्य करता, जो समाजात रात्रंदिवस तुमच्या खातीर झडटा, त्याच्या फाटल्यान तुम्ही रावूंक जाय। आमी काम हे लोकां खातीर करता, म्हणजे आया भुरगीं हांगासर बसल्या पळय तेंच्या खातीर प्रसंगी जीव दिवपाक हांव तुमच्या खातीर तयार आसा। शेवटचो रक्ताचो शेवटचो थेंब आसापर्यंत दिवचलच्या लोकां खातीर काम करतलो, महिला खातीर काम करतलो, म्हणजे भुरग्यां खातीर काम करतलो। सावळान दिवचले रिवर फ्रंट ब्युटिफिकेशनाचो बुनियादी फातर बसयलो। सावळान दिवचले न्हंयचे देगेक नवो फुटपाथ बांदून सोबितीकरणाचे काम केला। ताचे उक्तावण सावळ बुधवारा करपाचो आशिल्लो, मात इंजिनियरांनी खंय ते फुडें धुकलूंक लायले। मात सावळ आनी ताच्या कार्यकर्त्यांनी तांचे पद्दतीन उक्तावण केलेंच। वास्तवीक ह्या ड्रीम प्रोजेक्ट हो एक बांद असोच पडलेलो, त्या बांदांक सुशोभीत करपाची एक संकल्पना घेवन हो बांद सुंदर असो केलो। कदाचित हो बांद सुंदर जालो हे दिवचलच्या सुंदरतेन भर पडल्या हे कदाचित काही लोकांक पोटान दुखले आसतले आणि ताका लागून म्हाका अशी शंका आसा की काही लोकां विघ्न संतुष्ट लोकांनी आज तेजे उद्घाटन कित्याक अशें कितें तरी जालें आसतलें आनी ताका लागून हें पोस्टपोन केलें आसतलें। आमकां हरकत ना, लोकांचे पयशे सार्वजनीक बांदकामांक लागता। हो प्रोजेक्ट लोकांचो, दिवचलकारां खातीर हो प्रोजेक्ट तयार केल्लो आसा। म्हणून आयज दिवचलचे लोक तेंच्यांनी ठरयलें की आयज उद्घाटन न जावं पूण ह्या बांदा वयल्यान आमी चलतले अशें म्हणून आज ठरयलें। म्हणून आमी सगळे ह्या बांदा वयल्यान आज प्रुडंटा खातीर उदय परब। शापोरा रिवर फ्रंट हो कन्सल्टंटान सुचयल्लो प्रकल्प आपणे तो कोणाच्याच माथ्यार बळजबरीन मारिल्लो ना म्हूण मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान खुलासो केला। प्रकल्प 7 पंचायतींनी लोकांक दाखयल्या शिवाय फुडें वचचो ना। रमेश तवडकराच्या आरोपपत्राचेर सीएम म्हणटा ताका कोर्टाक रिप्लाय कर म्हणून सांगला। मुख्यमंत्र्याक केस तितली सिरियस दिसना। हांवेंच प्रपोज केल्लो तो प्रोजेक्ट इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा येता म्हणजे पेडणे तालुको कितें बस स्टँडूच पॅसेंजर देंवप आनी मागीर हेर वचपाक खंय ट्युरिस्ट मागीर उरलेल्या गोंयानूच वचप पेडणे पळय सारकें कितें तरी आसूंक जाय की नाका। आनी त्यामुळे त्या न्हंयचो हिंडरलँड टुरिजम करपा खातीर वापर कसो करूं शकता हाचे खातीर एक कन्सल्टंट नेमलेलो आनी कन्सल्टंटान दिल्लो प्रस्ताव आसा तो म्हाका दाखयलो तेन्ना म्हाका बरो दिसलो। हांवें पळयता आसतना हांवें थंयसरले ज्यो पंचायतीचे सरपंच आसात आनी झडपीज आसात त्या भागांतले आनी पत्रकार आसात तांकां हांवें आपयल्ले परवरी। थंय जे उपस्थित आसले ते एवरीबडी एप्रिशिएटेड, पूण हांवें म्हटलें लेट इट बी सर्क्युलेटेड एंड प्रेजेंटेशन बी डन एट ऑल दीज रिस्पेक्टीव पंचायत्स। पूण कोणाचेरूच खंयचो लादलेलो ना। ती समजा 7 ठिकाणाच्या जाग्यार ताची 5 ठिकाणीची जर क्लियर जातात 5 कडेन वचची, 3 ठिकाणी जाता आसत जाल्यार ताणें 3 कडेन वचचें प्रोवायडेड दे आर फिजिबल। आनी पेपरार वाचतकीर कोण पालयेच्यान सचिन परब का संगीता परब, हरमलच्यान राजेन साटेलकार, मागीर
खंय मांद्रेच्यान प्रसाद शहापूरकर आनी कोण तरी पार्शेच्यान हेतूंतलो मोरजेचो म्हाका कोण दिसूंक ना. सरकारची दादागिरी खपून घेणार नाही. अरे हेतून दादागिरी खंयची? ऑप्शन्स आर ओपन. ना आमकां हो प्रोजेक्ट नाकाच हे केन्ना म्हणू शकता? पळयल्या उपरांत आमकां नाकाच तो आनी पळोवपाचोय ना. अरे पळोवपाचो ना म्हणजे दादागिरी ही जाली न्ही. हांवें खंयचीच गोश्ट लादलेली ना आनी हांव लादचो ना. आय एम ओपन फॉर डिस्कशन. रमेश तवडकाराचेर 7-8 वर्सां फाटीं विरोधी आमदार आसतनाय केस घाली. केसीन सिरियस अशें कांयच ना. मुख्यमंत्र्यान खंय कोर्टाक रिप्लाय कर म्हणून सांगला. पूण थंय हांवें डिटेल विचारलें आनी म्हटलें कोण ते मनीस जांकां तुवें सोडून व्हेलें? जाल्यार म्हाका ताणें सांगलें की सर म्हज्या वळखीचेय न्हय ते कर्नाटकांतले कोण तरी. आपले थंय ती जी हें आसता पळय नाको आनी ते आडयतात थंयसर कोण तरी फॉरेस्ट ऑफिसर कोणाक तरी बडयता हें लक्षांत आयलें आनी ताच्या नाकांसून रगत बीन आयिल्लें म्हणून. त्या वेळार आपणान थारोवन विचारलां अरे तुमी हें कितें चलयलां काय? आनी तेतून ते गेले. आपल्याक तांकां ओडून काडून सोडपाक ते कोण काणकोणचे नासले किंवा गोंयकारय कोण नासले. आतां त्या वेळार विरोधांत आसले म्हणून ती केस रजिस्टर जाल्ली आनी हाणें कोणें मागलो राजिनामो. पूण ज्या गजालींत म्हणजे काल गजाल घडलेली, पयर गजाल घडलेली, मंत्री आसतना जर घडलेली जाल्यार तेतून हांव सिरियसनेस धरपाचो न्ही. त्यामुळे हांवें ताका म्हटलां की यू हॅव टू हे रिप्लाय टू इट. पूण म्हाका भितर खरेंच कांयच गांभीर्य दिसना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी विजय शिरीश कुंकळकार. आल्त दाबोळे एका मोडक्या घरांत गळफास जाल्ले अवस्थेत एकल्याची बॉडी मेळ्ळ्या. पुलीस सांगता ते प्रमाण ताचें वय सादारण 50 ते 58 वर्सां. ताचे तकलेक मार लागला. तकलेक जखम दिसता. तो लागसारच्या दुकानात कामाक आसतालो. बॉडीचे भोंवतणी रगत पडला. केस वेर्णा पुलिसांनी अनैसर्गिक मरण म्हणून रजिस्टर केल्या. हे बाबतीत खुनाची शक्यताय आसा काय तेय दिशेन चवकशी सुरू जाल्या. Today morning we received information that one person has committed suicide. So accordingly we visited the spot. We saw one person hanging and from a face it is suicidal. There are some blood stains on this. There is small injury on that. So we are investigating that part also. Right now we have registered UD and the dead body will be sent for PM examination. पण त्याची आज आयडेंटिफाय किती झाला? His total identity is not established. He was working here in one of the grocery shop. So we are trying to trace the relatives and full identity of it. घेऊ एक विराम.